बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवा बापाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. प्रितीच्या भावा भयणीनो, आयज थावन आमी प्राचीत काळ प्रवेश करता. प्राचीत काळ शुभ काळ. आमच्या जिवितांत फावो ती बदलणी हाडूंक हो काळ एक बरो सुयोग. 40 दिसांची ही नवसरणेची यात्रा गोबराची खुणां घेवन आयज थावन आमी सुरू करता. आयच्या सेवा धर्माचो विशय तुमच्यो बऱ्यो कन्यो मनशां उजीर दाखोवचे खातीर करूं नाकात. खरी नवसरणी आमच्या काळजांतल्यान सुरू जावंक जाय. हे नवसरणीची फळां म्हळ्यार आमच्यो बऱ्यो कन्यो. आमच्या जिवितांत ह्या प्राचीत काळांत नवसरणी हाडून आमच्यो बऱ्यो कन्यो मनशां उजीर दाखोवचे खातीर करिनासतना जेजूचे गोवाय जावंक हे मिसाचे भेटेन भावार्थाच्या खोतखोत्यान वांटो घेवया. म्हज्या मोगाच्या बाबा भयणीनो, आयच्यान आमी प्राचीत काळ हो कोरेज्म सुरू करता. आनी हो प्राचीत काळ कोरेज्म आमकां एक भक्तिवंत काळ, बरो काळ आमच्या जिविताचेर लक्ष घालूंक. आमी आख्खें वरसभर घडयेक दुसऱ्यांच्या जिविताचेर लक्ष घातलां. ह्या 40 दिसांक आमच्या जिविताचेर घालुया. कसलें आमचें जिवीत जालां? बरें जालां, दुसऱ्यांक आदार दिला, दुसऱ्यांक बरें केलां, दुसऱ्यांची काळजी घेतल्या, हुस्को दवरला, की आमी आमचेंच पळयत रावल्या. भावभयणीनो, ह्या प्राचीत काळा वरवीं आमकां देवाची कृपा, देवाचे आशिर्वाद आनी देवाचो खिरीत मोग अणभवूंक हो सोयेग. तो हेंच मनान धरून ह्या प्राचीत काळाचे सुरवातेक जेन्ना आमच्या कपालाचेर आमी गोबोर लायतल्या, आयज एश वेनेसडे, आनी आमकां गोबोर लायतात कित्याक उगडास करूंक की चडशेकी आमचें दर एकल्याचें जिवीत जावन आसा धूळ, गोबोर. जेन्ना मनशाक आमच्या जायत्या धर्मांनी उलपायतात, कितें मेवता त्या मनशाचें? कांय ना, गोबोर. आमकां पुत्तात तेन्ना 3 वर्सांनी आमचे फोंड उस्तितात तेन्ना कितें मेवता? धूळ, माती. आमचें जिवीत तसलें. चडशेकी आमी धूळ, आमी गोबोर. हें उगडास करूंक ह्या जिवितान बरें करून जियोंक, सासणाच्या जिविताक आमची तयारी बरे भाशेन जावंक ह्या मिसांत आमी मागुया. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, आत्मीक दुस्माना लागीं झूज करच्याक आमच्यो वायट वणावण्यो आमी दोबावन दवरूंक जाय. ह्या खातीर प्राचीत काळाची दोनवण आमी आयज सुरू करता. ती शेवट पर्यान भक्तीन सांबाळूंक आमकां बळ दी. आनी अशें क्रिस्ती जिणेचे झुजांत आमकां जैतिवंत कर म्हूण मागता. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी आमचे मोदेकात आपली राजवडकी चलयत आसा. सासणाच्या सासणांक आमेन. आमेन. जोएल प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. अजुनूय सर्वेस्पर अशें म्हणटा, उपास करून
रुदन करून आस्कार सुस्कार सोडून सगळ्या तुमच्या काळजान म्हजेशी पोत्तून यात. तुमची आंगोस्त्रां न्हय, तुमची काळजां पिजात आनी तुमच्या सर्वेस्परा देवाशी पोत्तून यात. कित्याक तो मोवाळ आनी काकुतसार, व्हडे सोंसणिकायेचो आनी दोयाल काळजाचो, खास लायल्या पर्यान आपुणूच सुचुत्ता. कोण जाणो जायत तो घडये तुमचेशी वळत आनी काकलूत दाखोवन तुमकां बक्षीत आनी आपणा फाटल्यान आशिर्वाद दवरून वचत आनी तुमच्या सर्वेस्परा देवाक समर्पूंक एक दान आनी पिणें दवरीत. सियोनांत एक तुत्तुरी वाजोयात, एक पवित्र उपास फर्मायात, जमात भरात, पोरजेक एकठांय करून एक पवित्र सभा भरून हाडात. जाणट्याची जमात भरात, भुरग्यांक एकठांय करात. दुदाच्या बालकांक पर्यान न्हवऱ्यान आपली न्हिदपाची कूड सोडची आनी व्हंकलेन आपली लग्नाची भाज. आंगणां आनी वेदी मोरे याज्ञिकांनी सर्वेस्पराच्या मुणयेरांनी रुदन करून म्हणचे, सर्वेस्परा तुजे पोरजेक बोगोस. तुजें दायज किडणेचो माल जावंक निर्मू नाका. तांच्यो मस्कऱ्यो करूंक तिका राष्ट्राच्या हातान दिवं नाका. तांचो देव खंय आसा अशें राष्ट्रा मदें कित्याक म्हणटली. तेन्ना सर्वेस्परान आपल्या देशाच्या मोगान भरोन आपले पोरजेची काकलूत केली. देवाचें उतोरें देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब जातलो. आमी पातकी सायबा तुजी काकलूत मागता. सगळीं म्हणया, आमी पातकी सायबा तुजी काकलूत मागता. काकलूत साळा देवा, काकलूत करून दाखय. भोव कोनवाल्या देवा, गुन्यांव पुसून उडय. पातकाचें खोत धुवन म्हाका नितोळ तूं कर. रेबांतलो काड म्हाका निर्मोळ करून दवर. जबाब, आमी पातकी सायबा तुजी काकलूत मागता. म्हजो गुन्यांव खरोच आज हांव वळखून घेतां. सदांच म्हजें पातक म्हजे मुखार ठेवता. तुजेर चुकलां सायबा, तुकांच अपमान केला. तुजे नदरेन जें वायट हांवें सायबा केलां. जबाब, आमी पातकी सायबा तुजी काकलूत मागता. भागिवून पावलून कोरिंतकारांक बरयलोले दुसरे चिटी वेले वाचप. भावा भयणीनो, आमी क्रिस्ताचे दूत आनी आमचे उदेशी खूद देव तुमकां उलो मारता. क्रिस्ताच्या नांवान आमी तुमकां अशी विनोती कोत्ता, देवाशी पोतून येयात. जेजूक कसलेंच पातक नासलें, तरी ताचे सोवे आमी देवाचें प्रमाणीकपण जावचे खातीर ताका देवान आमचे पासत पातक जायसो केलो. आमी देवाचे सहकारी देखून तुमकां असो उलो मारता. तुमी देवाची कृपा घेतल्या ती निर्फळ जावंक दिवंक नाकात. कित्याक देवान अशें सांगलां, शुभ वेळार हांवें तुजो उलो आयकलो आनी तारुणाच्या दिसा हांवें तुका आदार दिलो. पळयात, शुभ वेळ तो होच, तारुणाचो दीस तो होच. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. उद्गाराक उबी रावया. आयज तुमची काळजां दारून करूं नाकात, पूण सर्वेस्पराचें उतर आयकात. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातेवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, चोत्राय दोरात, तुमच्यो बऱ्यो कोरण्यो मनशां उजी तांकां त्यो दाखोवचे खातीर करूं नाकात.
नाजाल्यार स्वर्गार आसत्या तुमच्या बापाची कसलीच मोजरी तुमकां मेळची ना. देखून तूं भीक घालताय तेन्ना तुजे मुखार तुत्तुरी वाजोयनाकाय. दोंगी देवस्थानांनी आनी रस्त्याच्या आपणाक मनशां मदें मान मेळचे खातीर तशें कोत्तात. आनी तुमी मागणें करतात तेन्ना दोंग्या सारकीं जावं नाकात. लोकांक आपणाक पळोवचे खातीर देवस्थानांनी आनी रस्त्याच्या नाक्यार उबे रावून आपली मागणी करची तांकां मोठी कशी. आनी तुमी उपास कोत्तात तेन्ना दोंग्या भाशेन खोतीचें रूप तुमी घेवं नाय. आपूण उपास करतात म्हूण लोकांक दाखोवंक ते आपल्या तोंडार काळोख घालतात. हांव तुमकां खरेपणी सांगता, ताणें आपली मोजरी घेतली. गुप्ती केलोलें पळयता तो तुजो बाप तुका मोजरी दितलो. जेजू क्रिस्ताची बरी खबर ही. वखाणी तुका क्रिस्त. म्हज्या अपुरबायेच्या भयणी भावांनो, आयच्यान आमी सुरू करता हो प्राचीत काळ कोरेज्म. आनी कोरेज्म म्हटल्यार 40 दीस 40 days ऑफ लेंथ. आनी देव आमकां पवित्र सभा हो काळ दिता. जायते फावटी भाव भयणीनो आमी पळयता जेन्ना जिवीत अशेंच चलत 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 वता तेन्ना जिविताचेर ल्हानशी नदर घालूंक वेळ ना. आनी जेन्ना कितेंय तुज्या जिवितांत घडटा तेन्ना एके भाशेन तुका ब्रेक घालची पडटा. ब्रेक. आनी ही ब्रेक म्हणटात ती गरजेची. ब्रेक ना जाल्यार जिवीत जायते फावटी उपसयेगाक सांपडटा. तुमी आयकलां जायत न्ही, जायते फावटी बासीच्यो ब्रेक फेल जातात आनी मागीर ते बास वयर सावन सकयल पडटात आनी कितलो लोक मरता. केन्नाय मोटरांच्यो ब्रेकी फेल जातात. त्या बसत ब्रेक गरजेची. कोण तर मोटर शिकता पयलो ताजो टिचर मोटर शिकयतलो ताका 3 पेदालां दाखयता. 3 पेदालां. एक पेदेल म्हणटा ताका पेदल. एक पेदेल एक्सेलरेटर, मदेकात आहा ते पेदाल ब्रेक आनी तिसरें पेदाल क्लच. ही 3 पेदालां एकदम गरजेची. आतां ऑटोमॅटीक जालां. आतां ऑटोमॅटीक जालां म्हणटच कितें जाता, तुजो दावो पांय क्लाचाचेर वो ब्रेकीचेर वता तो खबर ना. पूण खरें म्हटल्यार एक्सेलरेटर गरजेचो जिवीत बरें वचपाक. क्लाचूय गरजेचो जिविताच्यो बदलण्यो जातात तेन्ना. जें जिवीत नवे 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 तरेन बदलता तेन्ना क्लाच गरजेचो. पूण सगल्याकीन गरजेचें म्हणटात ती मदलो पेदाल, ताका म्हणटात ब्रेक. ब्रेक मदें आहा रे, ओ सायडीन आहा रे, मोदें. पळयात भांबडीनो, आमचे सैमाचें चिंतप, मनशांचें चिंतप, ब्रेक मोदें सायडीन ना. सायडीन आसलें जाल्यार सगळो ब्रेकूच मारपाचें. कोण मोटो शिकतना ओ टिचर ताका ब्रेक मारता म्हूण सांगलें, ब्रेक मार रे, ताणें क्लाच दामलो, गाडी गेली आनी दुर्गार पडली. ब्रेक मोदेकात आसा. ब्रेक. कोरेज्माचो काळ, प्राचीत काळ जावन आसा आमच्या जिविताक ल्हानशी ब्रेक. नियाळ करूंक, मनांत हाडूंक जिवीत कशें चलता म्हजें. चडशेकी म्हज्या जिविताचो हावेस कितें, वॉट इज द फोकस इन माय लायफ, वॉट डू आय वॉन्ट एट द एंड ऑफ माय लायफ, वॉट डू आय वॉन्ट टू अचीव in my life, what do I want to be in my life. That's the meaning of take a break. दुसरे सुवातेर म्हाका उगडास येता
ही ल्हानशी चॉकलेट येता, आतां येता जाल्यार हांव नको, किटकॅट म्हूण. म्हाका कोण किटकॅट दिना, कित्याक म्हजी ब्रेक बरी आहा. पूण किटकॅटाचो एड कितें आसतालो, हॅव अ ब्रेक, हॅव अ किटकॅट. हॅव अ ब्रेक, हॅव अ किटकॅट. करेक्ट? येस, हॅव अ ब्रेक. पळयात भांबडीनो, आमचें जिवीत जायते फावटी अशेंच व्हांवोन वेता, व्हांवोन वेता. अर्थ ना जिविताचो. कितें कोत्ता हांव, कितें जियेता हांव, कशीं जियेता हांव, कांयच ना चिंतप. हो काळ वर्साच्या 12 म्हयन्यांक 40 दीस देव आमकां दिता, पवित्र सभा आमकां दिता. टेक अ ब्रेक, हॅव अ ब्रेक, रिफ्लेक्ट ऑन युअर लायफ. Let your life be again rejuvenated, re-energized, refilled with the Holy Spirit. दोळे धांपुया आनी आयज जे शुभ वर्तमानांत आमी नियाळ्ळां, जावं आमची दोणवण, मे बी आर पेनन्स, मे बी आर small acts of mercy, acts of charity. What is more important is to transform our life. Transformation. Let it be in silence. आनी त्या पासत जेजू म्हणटा, धोंग्या भाशेन जावं नाकात. हिपोक्रेट्स. वॉट इज हिपोक्रेट डुईंग? भायल्यान दाखयता बरें घालून. हिपोक्रिस. भायल्यान बरें दिसता, सगळें बरें. भितरल्यान कुसळा. घरान सगळीं केस्तांवां, भायल्यान बरीं दाखयतात हांसून. घरान सुसेग ना. घरान जोगणीं केस्तांवां, पूण भायल्यान सगळीं बरीं, नायस नायस, गुडी गुडी. असलें जिवीत धोंगेपणाचें. दीस इज हिपोक्रिजम. आमी जावचें न्हय हिपोक्रिट्स. आमी जावया सरळ मनशां, देवाक मानतेलीं. तर ह्या कोरेजमांत, ह्या प्राचीत काळांत आमचें जिवीत देवाक मानतेलें, जेजूक सोंपतेलें आनी एकामेकाक बरें कोत्तेलें जिवीत कर म्हूण दोळे धांपून इलो गोतोगी रावून मागुया. सायबा, आमची काकलूत कोर. आमी चुकल्याव, आमी पातकी, आमकां बोगोस. नवें जिवीत, बरें जिवीत आमचें कोर म्हूण मागुया. उबी रावून आमची मागणी, आमच्यो गोरजो देवा मुखार दवरुया. शुभ वेळ तो होच, तारणाचो दीस तो होच. प्राचीत काल शुभ वेळ. आमच्या पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी आपल्या उतरांतल्यान तशेंच जिविताचे देखींतल्यान आपले परजेच्या जिवितान नवसरणी हाडूंक स्फूर्ती आनी आदार जावंक देवा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बाबा. आयज तुमची काळजां दारून करूं नाकात, पूण सर्वेस्पराचें उतर आयकात. आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी परजेच्या मागण्यांक आपलीं काळजां दारून करी नासतना उदरगत आनी बरेपण हाडटले नेम कायदे लागू करूंक देवा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बाबा. तुमच्यो बऱ्यो कन्यो मनशां हुजीर दाखोवचे खातीर करूं नाकात. ह्या प्राचीत काळांत आमच्या उपासा वरवीं अदीक आत्मिकायेन आनी पवित्रतायेन आमी वाडून आमचे खासगी आनी कुटुंबीक मागण्या वरवीं देवीक अनुभव मेलून आनी धर्मदान करतना गुप्ती तें करून आमच्या काळजा नवसरणीची काळजा मनाची नवसरणी जावंक देवा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बाबा. स्वर्गीच्या बापा, तुजे मुखार आमची मागणी, आमच्यो गरजो आमी उबारल्यात. हो प्राचीत काळ, हे कोरेज्म आयज आमी सुरू कोत्ताव ह्या गोबराच्या बुधवारा वरवीं. आमच्या कपलाचेर आमी हो गोबोर लायताव आनी उगडास कोत्ताव की आमी एक दीस धूळ आनी गोबोर, पूण ह्या जिवितांत आमी जायतें बरें करूंक जाता तें आमकां शिकय. आनी ह्या 40 दिसांनी आमचें जिवीत नियाळूंक आनी नवसरूंक आमकां कृपा दी. तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन.
उपास करो मागणे मोरे तांची परस मोगादे उबाद मिठोय कालीस तुझे एरान मोगोयले मारे वावराड्यांनी फावती मोजरी ल्हानांक मानांक मोगाद वागून चुकलोल्यांनी माफी शांती सगल्यांक दोयांक वयपास दाखोव बाबणी दोय आमचे बलिदान सरपदवेदात देवा बापाक मानतात असले जावं म्हूण मागात हे तुमच्या हातातले बलिदान आपल्या मनात आणि मोहिमेक आमच्या याके पवित्र सभेच्या दवा सर्वेस्पर मानून घेऊ कोणवळ्या बापा प्राचीत काळाचे सुरवेक वो योन आमी तुका दोबाजान समर्पिताव प्राचिताच्या आणि प्रितीमोगाच्या कोरण्यांनी आमच्यो खोट्यो वणावण्यो दबावंक आमकां बळ आनी आदार दी क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमची सवे आसूं आमची काळ जावं बारुया आमी ती सर्वेस्परात बाता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया होय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सरपदवेदरा सस्ताच्या देवा सर कळी आनी सर्वता तुका वाखाणूंक फावो वो कायदो निधीचो आनी आमच्या फायद्याचो मोगान आमी ताचें मरण समरमताव जिव्या भावार्थान ताचें पुनर्जीवन पण परगडटाव थीर बरवाशान ताच्या मोहिमेवोन तेड्यांक कोंतरेकताव देखून आतां देवदूतांनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायताव Povin, povin, povin Dolbaraco servis motu Povin, povin, povin Dolbaraco servis motu Sorgani संसार बोल्या तुझ्याच वैभवा Usorgi सर्वेच पोराची नावी येता येता मुसर्गी बाबा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुझ्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हण आमी मागताव जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कशेन कोशमरण ससूक वेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो तुका दिन वाचून तो म्हणलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें वो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पणची तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यानी सास्तीक कोराराचें रगत पातकाचें बक्षणे मेलच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशा बसत तें वारोवतलें हे म्हज्या उगडासाक करात भावार्थाचो गोट पोरगोटुया तुझ्या कृष्णानी गुरूची मोठपणा बोलवी तुवें आमकां सोडून सोम्या संवसाराच्या सर्वोद्धारा आमची सोडून जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता वो जिविताचो उंडो आनी सर्वणीची काल्स तुका समर्पिताव
तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कोण रगत चोवतल्या मासो मेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्पराक हे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर फ्रांसीस्क आमच्या पाप साहेबाक फिलीप आमच्या बिस्व साहेबाक सगळे याज्ञिके वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगांत वाडय पुनर्जिवंतपणाचो बरवासो धरून मेल्यान ते आमच्या भावमणीची काकलूत कर आमा सोबेस्ताची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती तिच्या पोती बागयोन जुजे बागयोन धर्मदूतांक आमचे गोंयचे सांत बागयोन जुजेवाज बागयोन फ्रांसीस शावियर आनी सरकालीन कमानवल्यान ते सगळ्या सांता भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावोवंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासता आमी आतां आमच्या कपालाचे शींस घालतले ही शींस बेजार केल्या सकाळच्या मिसाक सगळीं ओगेपणान मागणें करुया मनशा तूं धूळ आनी तुजी धूळ जातली यू आर डस्ट एंड अनटू डस्ट यू शाल रिटर्न उभी राहूया आमच्या सर्वंडराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो राज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सगळ्या वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडरा जेजू क्रिस्त चेड्यांक आमी बरो वाशान उतरेकताव तर आमकां जीवदार काकलुतीन सर पातकांतली सुटोय
सर्व आखंडांतली वाटाय कित्याक राजकोट की पदवी आनी महिमा तुजी शासनाच्या शासना सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिश्काक आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूं सिकेक वठान मोगान सांबाळ जो जियेताय राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक आमेन जेजूची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं एकामेकाक शांती दियात देवाचे शेले संसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर देवाचे शेले संसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर देवाचे शेले संसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी हो तो जेजू देवाचो पूत आमचो पुनर्जीवन जाल्लो सोमी ताज्या कोश्टा मोर्दांनी जिवंतपणाच्या ह्या काळाक तयारी करूंक आयच्यान हो शिजेचो बुधवार आमकां याद कोत्ता ह्या कोरेजमाच्या काळान जेजूचेर आमची नदर घालूंक आनी आमच्या जिविताचेर नदर घालून तें बदलूंक जेजू आमच्या जिवितांत येता ताच्या जेवणांत वांटो घेवन बरीं मनशां जावंक फुडें सरतलीं आमी सुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें हें म्हाका फावना पूण तुज्या एका उतरान म्हाका भलायकी मेळटली Let us all close our eyes and join in this hymn at the beginning of the Lent season to change our hearts, to change our lives, to transform us. Jesus has come into our hearts to melt us, to mold us, to change us and change our lives. Change my heart, oh Lord, make it ever new. Change my heart, oh Lord, may I be like you. Change my heart, oh Lord, make it never new. Change my heart, oh Lord, make it be like you. You are the potter, I am the clay. Mold me and make me. This is what I pray. Change my heart, oh Lord, make it ever new. Change my heart, oh Lord, may I be like you. प्रार्थुया सर्वेस्परा आमच्या कोणवाल्या बापा प्राचीत काळाची आमची दणवण तुका मानव आनी तिचे वरवीं आमच्या ओतम्यांक आनी कुडीक ओकोत मेळच्याक आमी आतां घेतल्या त्या संस्काराचे आमकां बोळ मेळू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं सर्व पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालूं आमेन वचून यात कोरेज्म सुरू करता बरे भाशेन शेवटाक पावूंक आनी आमचें जिवीत बदलूंक
क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे मोडोवकार एकूच दिनवासनेचें उतर आमच्या सगल्या सहकार्यांक, all the collaborators and volunteers who have helped to make this liturgy a meaningful one. All those who helped in preparing those small packets of ash for you all to take home. All the volunteers, office staff and everybody, and also the choir. Thank you and have a very lovely and blessed day. Wish you the same, Father. Stolo